एक सुणे आलोले जर्मन शेपर्ड रस्त्याचेर भोंवताले चोय चोवपाक गेल्यार कोणागे म्हूण खबर ना मागीर इन्क्वायरी करचे उपरांत कोण म्हाका सांगिल्लें अमके कडेन अमके ओनर आहा म्हूण थिंगा चोवपाक गेल्यार ओनर आहा पळय तें भायर हूंय गेलोले 6 म्हयन्याकू न हें सुणें जेवण ना कांय ना आनी हें सुणें रस्त्याचेर भोंवताले कोण जेवण घाताले आतां तेका जेवण घाता जालें ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स जाले ओके आनी आतां ही बायल येयली एंड म्हाका कोणा फुडें तें येतकूच मागीर तेका विचारना फुडें मागीर आमी कंप्लेन केलें अथॉरिटीजाकू DSPCA आनी राज आनी अमोल आनी दोगांय रोखडे येयली आनी एक्शन घेयले आतां कंप्लेन केला पुलीस स्टेशनान ते ओनरा अगेन्स्ट फॉर फर्दर एक्शन आनी सो पेट काळा ते सुण्या न्हू तें जेवण घाना कांय ना तुम्ही कंप्लेंट फायल केली आहे वय कंप्लेन आतां फायल केला ओनरान कितें तुमकां हें केलें तर कित्याक कंप्लेन केली ओनर तेका जेवण कोणालें इल ट्रीट जालें ना रस्त्याचेर पडला थिंग सगळे दुकान आहाय ती बाट तेका जेवण घाताली पेडिग्री आतां एवरी इवनिंग जेवण घेवन येताली तेका आनी आतां पेट काडला सो पेट काडला आनी तेका तरी पूण जेवण ना आय होप एटलीस्ट आतां तेका राजन अमोलान हें करचे उपरांत बरें घातो तें जेवण तेंकां तुम्ही ओनरा कडेन कितें कॉर्डिनेट बीन केल्या कितें उलोवप जालां तुमचें या हांवें तेका विचारलोलें 2 दीस पयले पूण तें साम झगडोंक लागोलें म्हणटा ना आपल्यान कोणा दिला पूण तेणें कोणा दिला तें बायलेक हांवें तेन्ना विचारलोलें आमकां जेवण घाता आसतना ते बायलेक विचारला ते बायल म्हाका सांगता आमकां जेवण ना जाल्यार तेका हुंयच घातोली आमी ओके आतां तें फोट मारता आनी तेगे कोण चोडू कोण म्हणटा तेंय फोट मारता आम घाताली आम पयशे दिला नो इट इज ऑल लायफ ते सुणे खंय आसता सद्या ते सुण्या ते ओनरा घरा कडेन आसा हाय अमोल सातोस्कर DSPCA साऊथ गोवा आमचे कडेन कंप्लेन आयली ती मॅडमीन कंप्लेन केली DSPCAन सेईंग एक जर्मन शेपर्ड फिमेल अशीच भोंवता आख्याक सगळ्या कोलवा म्हणून सो तिका मागीर मॅडमी कडल्यान डिटेल मेळ्ळा आमकां की ते कोणाचे सुणे आहा ती भायर आहा म्हणून आवट ऑफ इंडिया आनी तेका हांगा जेवण बीन घालपाक कोण ना आनी आतां रिसंटली तांणी पेटेय काडल्या सो आमी आतां तेंच्या घरा कडेन गेल्या उपरांत पळयता जाल्यार ते पेटे आहले आनी ती फिमेल भायर रस्त्या वचून धांवोन येयली धांवोन पोसली थंय आनी आमी बारीक इन्स्पेक्शन केलें थंय तेजे फूड बोल ना वॉटर बोल ना सो सगळे फोटोज आनी हे आमच्या रेकॉर्डाक घातला सेकेंडली तिका विचारलें ओनराक हांवें म्हणलें तुमी अशें कित्याक केलां ना आपूण जेवण म्हणपा लागली घायला आनी आपूण कोणाक तेंचे रेंटलाक कोण आहा तांकां म्हणपा लागली सांगलेलें हांवें म्हणलें तांकां आफय म्हणल्यार ती म्हणटा की ती आतां सोडून गेला जे तांकां सांगलेलें तांकां आनी दुसरी येयल्या म्हणपा लागली सो मागीर आमी ताका विचारलें की अशें तूं कित्याक केलें काय म्हणून ना आपूण तांकां जेवणाक म्हणपा लागलें पयशे बीन धाडटाली कोण आहली तांकां आनी हें करता पूण तेजी हालत पळयल्यार ते सुण्याची काय दिसना आनी आजुनूय स्टील दॅट फिमेल इज स्टार्वींग ताका आतां तें उदक आमी सांगल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर कोणी चोडू आहले तेणी हाडून उदक बीन दवरलें थंय आनी हें केलें हांव कितें म्हणटा जर तुमकां पोसपाक जायना न्हू पोसूं नाका फक्त नेम सेक डोंट कीप अ डॉग इन द हावस कळ्ळें न्हू तुमी ते तुमची रखवाली करता तशी तुमी तेंची रखवाली करपाक जाय तुमी तेंची कॅर घेवपाक जाय सारकी ना जाल्यार जायना न्हू जाल्यार पोसूं नाका आतां सुद्दां ताका तें सांगलां की ताका वॅक्सिनेशन बीन कितें आहा तें दी आनी आतां तिका विचारलेलें बीन आमी की तूं परत भायर वचपाची आहा खंय वचपाची आहा हय म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें तेन्ना तूं आतां वचपाची आहा तेन्ना यू सी दॅट समबडी इज देयर टू फीड द डॉग एंड टेक केअर ऑफ द पपी एंड अदरवायज गेट दोज पपीज एडॉप्टेड टू सम पीपल हू कॅन टेक गूड केअर अशें म्हणलें काडून बेश्टे गांवार सोडनाका ताका त्या जर्मन शेपर्डाची हालत आतां पळयल्यार सारकी हें आसा तितून तेणी पोरांय काडलेलीं आसा सो हांव थँक्यू म्हणटा मॅडमीक आनी त्या सराकूय की तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवन एटलीस्ट वी हॅव डन आवर ड्युटी टू एक्सप्लेन देम एंड हाव दे शूड टेक केअर ऑफ द पॅट डॉग